आर्ग्युमेंट्स जाताच. So it is not a thing that it is something wrong. Aggression is there in the meeting, but it is controlled aggression. No, म्हाका तरी दिसता. aggression because he's an MLA now. Yeah. MLA म्हणून at least आमी ज्या भाशेन आयकता पळय आवाज येतालो ह्यूज कॅस. See, म्हाका तरी हांवें काय I didn't hear and maybe you all have heard what जे कितें चलतालें तें, सो म्हाका खबर ना ते कितें आर्ग्युमेंट चालू आहा ती. बट तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की देर वॉज लॉट ऑफ कितें म्हणटा ते इंटेन्सिटी वॉज देर बिटवीन द टू सायड्स. तुवें मानता इंटेन्सिटी आहा म्हणून चलता म्हणून आयकलां जे भाशेन पळय जे भाशेन इतलो बिल्डअप जाला टू दी CEC मिटींग सगळ्यांक खबर आहा की इंटेन्सिटी आसली फ्रॉम बोथ सायड्स. So let the intensity reduce in this coming minutes in the meeting. So आमदाराचे सदांच अशें ते it is not म्हाका तरी दिसना कित्याक I can't comment on the CEC meeting कित्याक हांव केन्ना I am not a CEC member. पूण जे भाशेन आयज मिडियान येयल्ले की मिटींग जाता, सो म्हाजे एज अ पर्सनल सेक्रेटरी टू द MLA म्हाजें कर्तव्य आसलें की I need to be there at any circumstance आनी at any moment. सो ताका लागून हांव येयल्लो. आय एम आउटसायड, हांव भायर आसा. सो जे भाशेन मिटींग चालू आहा पळय लेट इट कम टू इट्स कंक्लुजन. ओके, तुजो पर्सनल ओपिनियन कितें? आमदाराचे अशें मोठ्यान आवाज करून मिटिंगेक उलोवप हें सारकें दिसता तुका? सारकें. बिंग RG पार्टी मेंबर तुका सारकें दिसता? जण एकल्याचे एक पर्सनॅलिटी आसता. तुमचो आमदार वसिफरस हो पळय एवरीवन इज हॅविंग देयर ओन पर्सनॅलिटी, देयर ओन ओपिनियन, देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, आमदार आतां इज अ मायल्ड पर्सन. आतां थोडे आर लावड पीपल. सो मे बी जे भाशेन तुमी विचारता क्वेश्चन, अ मायल्ड पर्सन दॅट वी कॅनॉट आन्सर इन वन वे. तुजे सगळे पार्टी मेंबर्स न्हू, तुका खबर ना बाबा हे कशें पळय ते सुसेगाद आमचे पार्टी मेंबर पळय तें तुका सांगता. आवर पार्टी इज मेड अप ऑफ वेरियस पीपल हॅविंग वेरियस पर्सनॅलिटीज. सो जण एकल्याचे पर्सनॅलिटी एज पर देयर पर्सनॅलिटी दे आर हॅविंग देयर डिस्कशन टुडे विच यू हॅव हर्ड. लुसी आता मनोज म्हणटा मनोज म्हणटा सोशल मिडियाचेर कितें म्हणटा? तुजे एलिगेशन खंयचे स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एक्स प्रेसिडेंट केले म्हाजे एक्झॅक्टली. सो पळय कितें आहा, हय हांव येयल्लो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट जे आमचे एक्स प्रेसिडेंटान एलिगेशन म्हाजेर घातल्या. ओके, वीथ रिगार्ड टू स्पेसिफिकली वीथ रिगार्ड टू कम्युनल कितें तरी घातला ताणें. आय डोंट कांट रिकलेक्ट. आय थिंक कम्युनल ब्रेन वॉशिंग. जे लोक म्हाका वळखता आनी पार्टी मेंबर्स जे म्हाका वळखता दे विल डेफिनेटली सपोर्ट वॉट आय एम सेईंग टुडे. जे भाशेन म्हाजें अपब्रिंगींग आसा, जे भाशेन हांव म्हाजे बाय डे टू डे लायफ हांव कंडक्ट करता. इट वॉज एक्चुली व्हेरी शॉकिंग की तेणें असले कमेंट्स मारला ते. कित्याक जेन्ना गणेश जाता गणसाक हांव आमचे एक्स प्रेसिडेंट मनोज पर्रीकाराच्या घरा वयता. जेन्ना क्रिसमस आसता तेन्ना आमचेच RGPचे मेंबर म्हाज्या घरा येता. सो ऑन वॉट बेजीस तेणें ते कमेंट्स मारला ते म्हाका दिसता तेणेंच जस्टिफिकेशन दिवचें पडटलें. आय डेफिनेटली वील नॉट अग्री टू दस कमेंट्स वीच शी हॅज मेड. एनीथींग एल्स? पण लुसिओ एक सांग पळय म्हाका, हे सडनली आतां कित्याक जालें? मदेंच आतां कितें इतले ते तुमी सगळे बाराबर आशिल्ले आतां तूं ब्रेन वॉशिंग करता म्हण हे कित्याक विशय? दॅट्स वॉट नो. सो द ब्रेन वॉशिंग जे तुमी म्हणटा पळय आमी म्हणना एक्झॅक्टली द एक्स प्रेसिडेंट हू हॅज मेड एलिगेशन हू हॅज मेड एलिगेशन. आय बिलीव दॅट इफ दे आर मेकिंग एनी एलिगेशन्स ऑन एनी वन दे नीड टू हॅव एविडन्सीस. तेंचे कडेन एविडन्स आसूंक जाय, तेंचे कडेन प्रूफ्स आसूंक जाय की अशें चाललो आहलें. ओके, इट इज एक्चुअली दॅट्स वॉट आय एम सेईंग. इट्स व्हेरी शॉकिंग दॅट ही सेईंग एकलो म्हणटा की सिन्स 2022 म्हाका दिसता एकल्यान म्हणला की सिन्स 2022 एकलो म्हणटा फॉर द पास्ट 3 months. सो हू इज स्पीकिंग द ट्रूथ नाव? हेंचेच मध्ये देर इज अ डिफरन्स इन देअर ओन स्टेटमेंट्स. वन इज सेईंग इन 2022, वन इज सेईंग पास्ट 3 months. सो दे नीड टू क्लॅरिफाय फ्रॉम वेन द ब्रेन वॉशिंग इज गोईंग ऑन आनी तेंच्यांनी एविडन्स दिवंक जाय की कसलें ब्रेन वॉशिंग चालू आहा तें. ओके, तूं मडगांव मिटिंगे आशिल्लो? कितें म्हणटा? मडगांव मिटिंगे तूं आशिल्लो जी मनोज पर्रीकार अगेन्स्ट जाली पळय ते मिटींग जे कितें आसलें पळय तेंच्यांनी आपयल्लें फॉर द पार्टी फंक्शनींग. देर वॉज नो फंक्शनींग इन द सावथ गोवा. So those meeting they spoke on those lines. Now what was anti-party activity with regards to that? I'm not aware of. मडगांव मिटिंग जाल्ली. It was not a meeting that was that they think is on those levels.
Okay, it was regarding party functioning. ते मिटिंगेक पार्टी प्रेसिडेंट नाशिल्लो मागीर Hoy, as a South Goa coordinator, Viresh is their South Goa coordinator. Okay, and any of the CEC members will agree to that की तेका responsibility दिल्ली of South Goa handling. Okay, आता तेंच्यांनी जेन्ना आता तुमकां खबर आसतली की सांत आंद्रेन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले त्या प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्यांनी सांगलें की सो एन्ड अ पर्सन हॅड द पार्टी जे ते पावन हाडूंक सोदता. सो तेन्ना हे जे तांकां गमलें आनी तुमकां आयज गमलें की थोडे CEC मेंबर्स ऑल्सो आर इन कम्युनिकेशन विथ अदर सावथ गोवा मेंबर्स. सो जेन्ना हे तांकां गमलें सो दे वॉन्टेड टू नो द फॅक्ट्स. आतां थोडे आमचे सावथ गोवाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट नाजाल्यार जनरल सेक्रेटरी नाजाल्यार कॉल्ड मेंबर्स दे ट्रायड कम्युनिकेटिंग विथ ऑफिस बेरर्स एंड दे वर नॉट गिवन एनी कम्युनिकेशन. सो बिकॉज ऑफ दॅट कम्युनिकेशन वर नॉट डन तेंच्यांनी विरेशाक आपयल्लो. नाव हू हॅज कॉल्ड दॅट मिटींग दॅट आय एम नॉट अवेअर ऑफ. ओके लुसी आनी एक सांग पळय दे हॅज बीन टॉक सेईंग दॅट विरेशाक हिंगा वचनाका थिंगा वचनाका तेज्या कॉन्स्टिट्युएंट हें अटेंड करनाका तें अटेंड कर हें कितलें सत्य ही अशें जाल्लें सारकें आतां सांग आतां. पळय I will directly say that yes, they had told him not to attend certain functions and to focus more on constituency activities. आणि एका लागून सांत आंद्रेचे ब्लॉक दे हॅड नॉट अग्रीड टू दॅट कित्याक एज अ सांत आंद्रे MLA इज अ इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव तेणे he has to be present for all his Sant Andre members, all his Sant Andre voters, irrespective of whether they have voted him or not. So Sant Andreचे जे block members आले त्यांचे supporter आले they had told him that these things are not acceptable. He has to be present for all kinds of functions and all that thing. Okay. So that is one thing I will definitely talk on. still the member of RGP? Kon? Are you still a member? I am still a member of RGP. My membership is still there. Now, if the party has decided to give any other thing, then it is up to them. I have not received any notice from them. ते कोर्टान वचपाचें कितें डिसिजन जालें तुमचें ते मिटिंगेक Poi, that thing will be discussed in the CEC. That I am not want to talk about. मनोजान एकदा हेजें क्लियरिफाय केल्लें की एसेंब्लीच्या टायमारूच आमी MLA मिनिस्टराक सांगलेलें की चड हितून कॉन्स्टिट्युशन भवनाका फक्त जे एसेंब्लीचे जे प्रश्न आसता कितें आसता तेजेर कॉन्सन्ट्रेट कर असोय तेणी सांगला आनी तूं सांगता की तेका सांगलेलें ना बट तुम्ही खंयचेच सांत आंद्रेच्या ब्लॉकाक तुम्ही विचारा they will agree to that. It was told that he should not go for any functions or whatever. फक्त एसेंब्लीच्या No, दिसांनी no. With regards to all. लुसी आनी एक खबर आहा म्हणटा पळय ती मनोजान पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना एक एसेंब्लीच्या हितूनच म्हटलें की तेजे परफॉर्मन्स वॉज नॉट अप टू दॅट लेवल. आतां तूं इतलीं वर्सां मनोजा बरोबर आसा फ्रॉम द टायम ही हॅज बिकम एन MLA ही सॅड विजयाचें देखून MLAचें बरें आशिल्लें. Now, how will you react? Do you agree on this? No, I absolutely disagree with the statements. कित्याक म्हाका दिसता जो आमचो एक्स स्पीकर रमेश तवडकर आहा he only has stated the MLA his performance is good in assembly. Secondly, म्हाका दिसता CMानूय सांगलेलें and plus थोडे मिडियान जे राउंड टेबल चालू आसता they also have said that Viresh's performance is good. So म्हाका खबर ना की what was मनोजीज एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम विरेश with regards to assembly. पूण जे भाशेन हांव पळयतां आनी एसेंब्लीन तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की विरेशा वांगडा हांव आसता म्हणून इन एसेंब्ली. विरेशीज परफॉर्मन्स हॅज ऑलवेज बीन टू द बेस्ट ऑफ हीज एबिलिटी. हे सगळे केन्ना स्टार्ट जालें आफ्टर 13 आणि स्टार्ट जालें सगळें No. पळय इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आन्सर बिकॉज आय एम नॉट अवेअर. म्हाका तरी खबर ना वेन इट स्टार्टेड. हे डिफरन्सीस केन्नाच्यान चालू आहात ते म्हाका खबर ना आनी हे डिफरन्सीस कित्याक येयले तेय आमकां खबर ना. They will have to discuss this. They will have to introspect on what is happening and what has been happening for this past few months. Was Viresh becoming more stronger through his performances? No. Through what No, he I would not. Viresh becoming stronger is RG becoming stronger. आमचो president, ex-president Manoj, he was there. He has always led from the front. Now, if Viresh's performances are becoming better, I think it would always be good for the party. Very unfortunate day is आमी ह्या सिच्युएशनान आहा, hoping that we will find a solution to what's going on. सो लुसियो आतां मनोज म्हणटा आपणें तुमकां RG कितले ट्रेन केले, कितले भुरगे रेडी केले, पूण आयचें जर सिट्युएशन पळयत
हिंगा तुमच्या भितरूच युनिटी ना आनी भितर पळय मिटिंगेक हें चलता ते एकामेकाचेर लायक आर्गुमेंट हिटेड आर्गुमेंट. सो मनोजान कितें हेंच तुमकां शिकोवंक ना एकामेकाक डिसिप्लीन कशें करपाचें उलोवपाचें हें शिकोवपाक तो विसरलो आनी पळय. ते आनी सोडून गेलो. ना पळय कशें आमचो MLA आमचो द वे दे ट्रिटींग द MLA. एक्झॅक्टली सी आतां मनोज नेचर इज एग्रेसीव बट he is having that thing, that is his personality, that is each one's personality trait. It is each one has a different personality trait. आता तुका सांगलें थोडे ते ट्रेटीचे आसता, they having the aggressive trait, some of them are calm in nature. So I do not know who you are talking about, who is being aggressive there. म्हाका तरी खबर ना, so I cannot say. No, that but understand. with regards to that, see, each one will follow the way they see the idol. But Many it of should them be who the are in the meeting to CEC, So you mean to many say- of them who are in the Argument. CEC, no. So you mean to say they are following his Many idol? of them, I said, many of them who follow the idols, follow the idol principles also. So No, maybe but there that are is the way you some of treat the- an MLA, boss. Exactly. So that's what I'm saying. No, it is up to them. We treat our MLA the way we have to, in a way we feel should be respected. Now, if you all feel that they are not respecting, then Discipline in the party. discipline of the party. See, लुसिओ discipline, I आमी cannot comment आमी on आतां that. लायव्ह आसतना ना. आवाज येता तुका थर्ड फ्लोरार सावन तुका आवाज येता आमी काय उलयना तूं रियालिटी पळय दिसती पडटा तुम्ही म्हणलं की आयकूं येता तुका? मातसो बिहेव एग्रेसीव ते फेसबुक पोस्ट घातले पयलीं तुका दिसता की तुजे पर्सनल की ते सारकें आशिल्लें इंटरनल मॅटर No, I think it was totally wrong. That तुका सांगता न्हू. Maybe he had that spurt of the moment. He was म्हाका दिसता तो रागार आसलो आनी ताणें ते मेसेजीस घातले. He should म्हाका दिसता तर he had to control his emotions at that moment of time. He had to call for a internal party decision, discussion, and disciplinary action जे कितें आसलें that with proof they should have given the disciplinary action. लोक येयले लुसिओ ते पोस्ट घातल्यार इतकें व्हडें जावपाच नाशिल्लें. म्हाका तर दिसना. आयज आतां लोक येयले पळय आतां फक्त आमदार येवपाचो ना आतां सगळे ब्लॉक कमिटी येयल्या तुमची सगळी ना ते म्हाका खबर ना कोण कोण येयला कितें पूण म्हाका जे भायर भाशेन अशें दिसता इतके सपोर्टर म्हणजे आतां कितें व्हडले तरी कितें झगडी जातली मारामारी ना, जातली ना, काय अशें सगळे जे येयल्या ना, कितें जे भशेन म्हाका दिसता की थोडे आय डोंट थिंक दे आर ब्लॉक मेंबर. तूं म्हणटा सांतांद्रेचे म्हणटा तूं? हय. ना सांतांद्रेचे सगळे म्हाका दिसता ऑल ओवर गोवाचे मेंबर्स आहा म्हाका दिसता बिकॉज द वे आय एम सीइंग इट. लुसिओ एकूच लास्ट बिफोर चल्लां तें कितें सारकें See, it is a CEC meeting that is going on. जो- I have बाबू, not seen आवाज. what is happening inside. आवाज But येता तुका? आवाज येता. आता तो आवाज आता whether it is argument or whether it is some तुज्या हिसपान कितें दिसता आवाज येता ते ते पळोवचें पडटलें. झगडी चलता We'll have म्हणून. to see. म्हाका दिसता CEC मिटींग तुमची हेज्या पयलीं अशीच जाताली पळय फर्स्ट टायम see, I am not a CEC member, so I cannot answer that question. But yes, CEC member तुका सांगला there are aggressive people, there are calm people, so bound to happen. Okay.